बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. पवित्र आत्म्या म्हाका कृपा दी, आदार दी, तुजी खबर परगडपाक आनीक सगळीं उतरां हांव उलयतां ती तुजी कर. आमेन. जेजूच्या नांवान बापा हें मागणें करतां तुका. म्हाका तुजी खबर परगट करपाक आदार दी, बळ दी, कृपा दी आनीक सगल्यांक ती फायद्याची जाता तशी कर. आमेन. पवित्र आत्म्या हें मागणें जो लोक सगल्यांक धाडटलो ताका सगल्यांक तूं बरे भलायकेन दवर. कोवीड पिडा तांची सरशिल्ली पयस कर. सगल्या आकांतांतली तांकां सांबाळून दवर आनीक हाजे फुडें व्हिडियो सगल्यांक धाडून सर्गीच्या राज्यान येवन लोकांक सगल्यांक आदार करता तशी तांकां जावपाक तूं फावो कर. आमेन. आयज जावन आहा 7 तारीख नोव्हेंबराची 2020. आमी हें कॉमेर्स केलोलें जॉन 5:1 सान आहा तें. जेजू एका आरकाराक बरो कोत्ता. आर जालो मनशां बरो कोत्तो. हाचे उपरांत जुदेवाचो एक उत्सव आसलो आनीक जेजू जेरुजाल्याक चडून गेलो. जेजू जाल्याक शेळयांचे तळयेक तेंकून एक बांडावळ आसा. हिब्रू भाशेन तिका बेतसायदा म्हणटात. तिका 5 तरांगणां आसात. थंय कुड्डीं तोटीं आरेन दवरलोलीं असलीं खूब पिडेवतां पडलोलीं आसतालीं. ती सगळीं उदक हालतलें म्हूण रावतालीं, कित्याक सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना तळयेंत देंवतालो आनीक उदक हालयतालो. उदक हालतोच जो कोण हेरां आदीं उदकांत भितर सरतालो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातालो. हें ओल्ड टेस्टामेंटान. जेजू हेची न्ही फुडें तेदोण हे तळयेंत उदक जेन्ना हालता तेन्ना लोक बरो जातालो. बरयलो आहा सारकें. जेजू हेची न्ही फुडें ओल्ड टेस्टामेंटान खबर ती. जेजून ह्या गांवांत लोकांक एक सवलत दवरलोली चोय बरी जावपाची. त्या उदकां पांय घायलो बुडोल म्हणटोर उदक तुगे दोळ्यां लायल्यार कुड्डी बरी जातली. अशें करून तें कोण पांगळे बरी जातलीं सगळें बरें जावपा. लोक पिडेंत लोक सगळो थिंगेन आसतालो. आतां आमी कितको हॉस्पिटलां वचोन कितको ट्रिटमेंट घेताय तेश करून लोक थिंगेन रावतालो की जेजू गेलो दूत येतो म्हूण बरयलो चोयंगा. सर्वेस्पराचो दूत केन्ना केन्ना थोडीं देंवतालो आनीक उदक हालयतालो म्हणटोची हें उदक हालयता तेदोण बरयलां हेरां आदीं उदकांत भितर सरतलो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातालो. सरतालो आदीं उदकांत भितर सरतालो तो कसलेय पिडेंतलो बरो जातालो. पयलो कोण भितर सरता तो बरो जातालो. आनीक हेर आपल्याक लायफान बिजी आहाय म्हणटू कितें खाताय पिताय थिंग दीसभर आसतालीं तीं उदक हालतो आनी वयतो म्हूण. पूण कितें मनीस न्हिदून तितून बिजी जाता उगोत कोण उलोवपा येताय कोण जेयताय कोण आनी कितें कोताय अशें कोन्न बिजी जाता म्हणटोची तेका चुकोल तेका आनी तें मेळपा ना. कित्याक कोण दोळो तेजे दोनू आसलोलो तेगेलें काम जालें थिंगा गेलो तो. हेका लागून आमी हें जिवीत पडे आमी आतां पवित्र केलां. पातकां विणें आमी जियेताय आनी सगळ्या ताय मोगान जियेताय. हें आमी जिवीत पडें केलां. तें जिवीत आमी सोडपा शिरपणां चोय. तुगे तो नदर गेली दुसरो कोण पयलो आहा तो येतलो आनीक तो बरो जातालो चोयंगा म्हणटो हेर बिजी आसलीं सोसरां थिंगा त्या जाग्याचेर वयची ती येयली न्ही बरी म्हूण जावपा. पूण कितें ती थिंगा हें तें कोता बिजी उरलीं. कितें जालें म्हणटोच त्या दिसा तेंगेलें जावं ना आनको उदक हालोलें आनकोडें जावन अशें करून ती जायतीं वर्सां थिंगा उरलीं. म्हणटोची आमगेले जिवितांत वायट पड कितें आहा तें वचपा ना.
जेन्ना आमी पवित्र जायना जाल्यार आनीक जेन्ना हांवें तुका सांगिलां पयर एक आंगवण मेळ्ळी पोत्तून पातकां जियेलीं जाल्यार आनी येतो मो मागीर आमकां धांवपा पडटा मो हेच करून एक पावटी तुमी कुरपें येयलीं तुमकां कळ्ळें आंगवण जाली म्हणून एक पाटी जाल्यार तुमकां कळ्ळें तूं पवित्र जालो म्हणून आनी ती पवित्रकाय सोडपा शिरीपणां एक पावटी हें पवित्रकाय सोडली जाल्यार आनी लागतो तुका ती धन्नो रावपा जाय असो होय लोक हिंगा भर जावपा येयल्लो पूण कितें जालें तेणी व्हडलो पेस घेवं ना वो तेका तें चुकोलें तेका लागोन हें तुमी सोडनाकाय एक पाट पवित्र जालीं सोडनाकाय देवाचे सारकें पवित्र रावाय आनी सगल्यांक वस्तू कामां कोराय मागीर 5 तूं एक मनीस आसलो ताचे पिडेक 38 वर्सां जालीं 8 आनी 30 38 तेगे तो दुयेंत आसल्यार 38 वर्सां जालीं आं जेजून ताका आड पडलेलो देखलो आनीक तो थंय जायतो काळ वसले गोतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हणलें चोय बायबलाचेर बरयलो आहा देवागेले दोळे 10,000 पाटी पावरफूल म्हणून इंग्लिशीन मेळटा आमकां 10 times ब्रायटर दॅन द सन म्हणून म्हणटची तुमी पळय कितें कोताय तें तुमी सोजम नाकाय आमगे फामिली कोणना सोयऱ्यांक कोणना ओ घरांतू मनशांक कोणना ओ आपल्यागे बायल भुरग्यांक कोणना गोवा कोणना हेंक गोवा बायले कोणना एश कोन्न तुमी सोजम नाकाय कित्याक चोय हिंग चोय तूं एक मनीस आसलो ताचे पिडेक 38 वर्सां जालीं जेजून ताका आड पडलेलो देखलो आनीक तो थंय जायतो काळ वसले गोतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हणलें जेजू खबर आहा तो थिंगा आहा मो तुम चिंत नाकाय देवाक तुमगेलें दूख येयलां वो कोश्ट येयल्याय वो दुयेंस जालां वर काम गेलां तें देवा खबर ना म्हणून मागीर तुमी म्हणटाय देव आपल्यागेलें काम कोना मो तुमकां स्वता देवा कांय खबर ना आनी देव आपल्यागेलें मागणें आयकना म्हणटाय तुमी तुमकां स्वता तुमगे मागणें देवा बोले पावलो ना म्हणून देवाकू सगळी खबर आहाय चोय पूण तुमकां बरेपण कित्याक मेळना तुमी आडकूड गायलो आहा तेका लागोन देवाकू तुमकां कांय दिवपा चान्स पडना कित्याक तुमी देंवसरागे जालो आहाय आनी कांय कारण ना तितू देवा मागणें पावना मुट्टालें तितू आनी प्रश्नू ना देवा मागणें पावतो जाल्यार मनीस पवित्र आसपाचो हें सारकें मेन पवित्र आसल्यार पवित्र देवा मागणें पावता आनी तूं पवित्र आसल्यार तुगेले तोंडान पळय उच्चारता तें सगळें जातो मो सांगिलां जेजून आनीक ह्यो वस्तू तूं कोतलो व्हडल्यो मिलाग्र्यो आनी तुमगेलें एक मागणें पावना पूण तुमी रडटाय आख्या संवसारांत लोकांक तुज्यान मिलाग्री करपा जाताय तूं पवित्र जातरी म्हणटच देवागे वायफाय एचबीक आहा वो आपल्याको देवागेलो हें ना पासवर्ड ना हेका लागून कोडे देवा मागणें आपल्यागे पावना आसतलें हें कांय ना हिंगा हें सगळें पळय अशें करून पळय हाल्स घाता देव तुगे मागणें आयकना म्हणटा ती देंवसरागे उतरां तुज्या कानार पडटाय आनी ती तूं मागीर मनान चिंतिता आनी ती मनान घडटाय आनी मागीर तूं लोकांकू सांगता ओ हितू मागील बाय कांय जायना मुगो तूं मातशें मागू आनी कोणा आहल्यार मातशें मागपा लाया आपल्या पासत अशें करून म्हाजें आमगेलें हें जाता दुबाव जाता तूं तो पवित्र आसल्यार लोकांक बरें करपाचो ही सगळीं तुगेलीं वायट तूं सांगो भोंवपा नासलो तुगे प्रश्न तूं प्रश्न सांगत म्हणटलो तूं कळ्ळें तूं पातकां आहा मो तूं देंवसरागे मनीस मो जो पळय तुमकां लोक प्रश्न सांगता तो पातकां आहा तितून आनी दुसरें आनी कांय ना तितून
काल इंग्लिशान सांगिल्लें ब्लॅक ऑर व्हायट, धोयें ना जाल्यार काळें. धोयें आहा तें काळें जायना आनी काळें आहा तें धोय जायना. दोनूय कलर आहाय तितून, ब्लॅक आनी व्हायट, तेजे मदें आनी कलर कांय ना. स्वर्ग ना जाल्यार इफेर्न, व्हायट ना जाल्यार मनीस बरो. कालची इंग्लीश आयकायत. जेजून ताका आड पडलेलो देखलो आनीक तो थंय जायतो काळ असले गतीर आसलो म्हूण जाणो जावन ताका म्हणलें, तूं बरो जावंक सोदताय? पिडेवंतान ताका जाप दिली, सायबा उदक घालता तेन्ना म्हाका थोडें घालूंक म्हजो कोण ना आनीक हांव येता म्हणसर दुसरो येवन आपूण म्हजे फुडें देंवता. हेका 38 आनी 8 वर्सां जालीं मनशाक. हो हिंगा 38 वर्सां देखून पडलो आहा चोय, कितें बरयलें चोय राव. तुंय एक मनीस आसलो, ताचे पिडेक 38 वर्सां जालीं, ताचे पिडेक तेगे इदादी म्हणून बरयलो ना. तो 38 वर्सांचो म्हणून बरयलो ना. आयकाय, तुंय एक मनीस आसलो, ताचे पिडेक 38 वर्सां जालीं, 38 इयर्स. तो हितूंतल्यान आर पॅरलायज म्हणटाय आमी. जे मनशा हार्टाचो एटॅक येता ताका चडसो पॅरलायज एटॅक येता. एक हात दोत्ता, जीब दोत्ता, ब्रेन दोत्ता. म्हणटच तेगेलो वेव्हार आनीक सगल्यो वस्तू करपाच्यो चडश्यो वस्तू 50% मायज तेगेलें कूड घट जाता, वद्दाचें मायज. आनी तेशें कोसो हो आरेन पडलेलो. तूं एक मनीस आसलो, ताचे पिडेक 38 वर्सां जालीं. पिडेक हे आरे दुयेंसा ताका 38 इयर्स ताणें साफर केलें. अशें करून आमी वर्सांच्या वर्सां साफर कोताय. चडसो मागीर तो मनीस मोत्ता, चडसो मोत्ता तो आनी चूक ना म्हाजी. हिंगा जेजू पावलो मग तेजी माणसुकी चोय. पूण आमगे जिवितां कितें जाता आमी चोयलां, मनीस पडटा मोत्ता, दुयेंस लागलो तेजें म्हाजें मरणू तें. एक पाट डायबेटीक जाली, तुवें मोन्ना सर्टिफिकेट रेडी करपाची. आयज ना जाल्यार हालें आहा तें. कितू बेगीन येयतो कितू लेट येता सांगो जायना, पूण तूं कळ्ळें डायबेटीक जाली, कोलेस्ट्रॉल जालें, तुवें मोन्नाचे दीस मेजपाचेत. ओ आनीक वायट जातोलें तेजे वयल्यान, आनी पाड जातोलें, पास्ट जातोलें. जेजू म्हणटा एशें कोन्न म्हणटोची एक दुयेंस लागप म्हळ्यार एक कीड लागप ती रुखा. तो म्हाजी मोत्ता रूख. तो रूख 100 वर्स काडपाचो, तो रूख म्हाजी बेगीन मोत्ता. 30 वर्सांनी 40-50 वर्सांनी मोत्ता म्हाजी. तूं म्हणटा आतां 60 मेळटाय इश्मो, ओके चल. देवागे काकुटीन मेळटाय ती, आं तुमगे बोळान न्ही. देवागेली मसी म्हणटाय ती काकूट. पूण कितें, जेजू न्ही न्हू, संवसाराची चाई आमच्या हातींत पोत्तून दिल्या. 21 इयर्स मो एक हांवें गायलो आहा बद्याचो एक व्हिडिओ गायलो आहा. 21 इयर्स आमी भुरग्यां हातीन केसो साय दिताय ती. आमी मोन्ना साय दिताय तेंच्या हातींत. 21 वर्सां तरी आज सेलेब्रेट कोताय ती. पूण जेजू येयन सोंसून कोश्ट सोंसून हुर्सार मेलो. तेणें आमच्या हातींत जिविताची चाय दिली, सगल्या बरेपणाची. तें सदां सांगत तुमकां. आनीक सगलें आमच्या हातीन आहा म्हूण सांगिल्लें. आमी मुट्टें जाता, पूण आतां कोण वायट आहाय ती कितें, ती आजून तेंचे देवाची काकूट आहा. पूण जो मनीस पवित्र आहा तो देवागेले कुरपेन चलता. म्हणल्यार कितें, ग्रेस इंग्लिशीन कुरपा. ग्रेस म्हळ्यार कितें, तितून लव आनी हें तें सगलें फोगिवनस सगलें तितून येता म्हाजी. पवित्र म्हणटाय ती सगलीं उतरां म्हाजी तितून ग्रेसीन येताय. आय एम अंडर द ग्रेस ऑफ गॉड म्हळ्यार कितें, हांव पवित्र आहा. हें आमी सारकें जाण जावपा जाय. पवित्रकाय म्हळ्यार कितें,
हांव क्रिस्तांव ओर हांव कातोलीक म्हणटाय तें कितें? हांव कातोलीक म्हणटो इफेर ना वचपाचो. हांव पवित्र कातोलीक म्हणटो दुसऱ्यांक बरें करपाचो. आतां स्पिरीट म्हण तूं केसो स्पिरीट म्हणटो तूं? दोन भाशेन स्पिरीट आहा. इवल स्पिरीट आहा आनी होली स्पिरीट आहा. पवित्र आत्मो देवा गेलो आनी दुसरो देंवसरा गेलो इवल स्पिरीट म्हणटाय तेका आमी. तशें करून कातोलीक दोन भाशेन आहाय. बेश्टेले कातोलीक, इवल कातोलीक जे वायटां आहाय, पातकां आहाय, आनी होली कातोलीक म्हूण आहाय ते कोण पवित्र. ते लोकांगेली काम कोतले, लोकां पावतले, मागणे हें कोतले, हात दोतली आनी बरी कोतली. अशें करून हेंकां म्हणटाय पवित्र कातोलीक. आनी खंयच स्वर्गार वचपाची. आतां आमी हें केलां आल्माचो दीस केला म्हणटोची कळ्ळें तुमकां हांवें कितें सांगलें तें तितूंत. स्वर्गार गेले ती मनशां आमकां हातीचे मेजू मेळटाय. गोंयचे फकत दोग जावं मनशां नांव सांगोत हांव स्वर्गार गेले म्हूण. 5 जुजे वाज, आतां सांज जाला, सांत 5 जुजे वाज आनीक 5 आग्नेल जालें. ते पवित्र म्हणून आमकां खबर आहात. अशें करून जो मनीस पवित्र आहा तो स्वर्गार वयतलो आनी संवसारांतूय बरें भोगतलो. तें आनी सांगपा नाका. पवित्र म्हळ्यार कितें? सगलें बरेंपण येता तुका. तुका तें घेचे धांवनाकात, तुज्या पांयाको येतात. एक दादूलो अशें करून पवित्र जालो आनीक पवित्र जालो तो पूण ताका कितें काम गेलो ते गेलें आनी तो तेदो मागीर पवित्र जालो म्हूण तूं. आनी ताणें काम सोदूं ना देखून तो देवागे पवित्राचेर जियेतालो. बरो मनीस जावन दुसऱ्यांक आदार करून, दुसऱ्यांगे खबर घेवन, तेगे गरजे पावोन अशें करून तो जियेतालो आनी ताका मागीर बरें व्हडलें काम मेळ्ळें. आतां तो भायर आहा. अशें करून मनशाक देवागे कोतरी तुगे काम जाताय. तुका ती सोदूं धांवो वचो नाका करपा. ओ तुगेलें रगत आहलोलें उदो करपा नाका. ओ रगत आहलोलें घाम करपा नाका. अशें करून जाता तें. तूं जेन्ना पवित्र जालो तुगेलीं सगलीं कामां देव कोता. तुवें कांय करपा नाका. तुवें फकत पवित्र रावन तुवें दुसऱ्यांगेलीं कामां दुसऱ्यांगेलें घर जावं पावपा जाय. इतलें आमगेलें कॅथोलीक म्हणटा तेचो हें. आमगेले हातपांय मारपाचें गरज ना. आमी उदकां बुडपा नाय पवित्र जाले जाल्यार. जीं पातकी आहाय तींच उदकां बुडताय. तेंक तें मागीर जिवीत भर हातपांय मारूंक पडटाय आनी मागीर तीं थकोन जार जावन सारकीं लांब जावन मागीर मोत्ताय सुण्या भाशेन मनजाती भाशेन मोत्ताय. कित्याक जिवीत भर तीं हातपांय मारीत आसताय. तेंक स्वता आमी बुडटाय म्हणून. कित्याक जेजूचेरी देवाचेरी तेंगेलो मोग सारको घोटी ना, थीर ना. मिसा गेलीं, कुमन्यां गेलीं, कुमसार जालीं म्हणटच तेंक स्वता आमी बरीं जालें म्हूण. हे पवित्र कातोलीक न्ही, हे धोंगी कातोलीक म्हणटाय ते. तूं एक मनीस आसलो ताचे पिडेक 38 वर्सां जालीं. आमकां अशें करून पिडा जाल्यार आमी वर्सांच्या वर्सां पिडें काडटाय. चडसो लोक पयलो आपल्या कडेन पळय कितें आहा तितून बँक बॅलन्स आहा ते प्रमाणे दोतोरां बरी वयताय. जो गरीब आहा तो म्हण तूं GMC वयता आनी जो ग्रेस्त आहा तो कॅल्क्युलेशन मारता. ह्या त्या खंयच्या हॉस्पिटलांत गेल्यार बरें, खंय बेलगांव, बेंगलोर, बॉम्बे खंय गेल्यार बरें. मागीर त्या हॉस्पिटलाक फोन कोताय आनी विचारताय कितू फी आहा कितें. ओके कोंताय आतां परवडटा आहा थिंगोयताय. अशें करून आपल्यागेले जिवीत भर जोडलोली जोड दुयेंसां घाताय आनी शेकी मोत्ताय. पयशे गेले तुवें हातपांय जिवीत भर पळय हातपांय मान तूं जार जायन कितें रोगताचें उदक कोन्न
रगताची घाम कोण पळ्या तुवें पयशे केल्लेय ते सगळे उदका गेले चोयत. कित्याक तूं देवा गेले कुरपे मोगा नासलोलो आनी पवित्र नासलो, ताका लागून तुका कळो ना कितें कोत्तो तूं. आनी अशें करून तुगेलें जिवीत जालें काबार, निसंटोन जालें तुगे जिविताचें. आपल्या गेल्या बोळान पळय कोण लोक करूंक वता तो सगलो फेल. तिथांनी कोण पास जावपाना. तुमी म्हणचे एकलो पास जातलो दुसरो जातलो म्हूण ना, सगळीं फेल. जे दोया पेपराचे दाग आहा तो मनीस सगलो फेल. तुमकां सांगिल्लें एक पेन्सिल आनी एक पेन देखून कंपनी तूं एक रबर देखून हाडप म्हळ्यार तांकां कंपनीको जायते आहा. आपण तांकां काम कोता, मुजी कुसता ते जोडटात. अशें करून तूं तें चिंचिल जाल्यार तुगेलें तुजें लायफ फेल. आनी तें मागीर तूं म्हालदिसां गोऱ्याबाचें उडयता तुगेलें. आनी तें मागीर सगळें तें मागीर भोगूं पडटा. तुजें सकयल आहाय तें तुगे पिडीक पळयतली तें सगळें तें भोगूं पडटा मागीर. आनी भोगलो दोळ्यान दिश्ट पडा. इंस्टा चोयाय सगळें तुमगे शेजाऱ्या नदर मान चोयाय ना घरा नदर मान चोयाय. गोराबे तुमगे एक लागे गोराबो कितें करून चलो तो चोयाय. कितू दुकां, कितू पातकां, कितू राठावडी, कितू झगडी आनीक कितुली झुजां, कितुली दुस्मान काय तुमगेल्या घरान चोयाय नदर मान. केसोली बोवाळ, केसोली झगडी, ल्हान भुरग्यांगे झगडी ती झगडटाय सुसेग ना घरांनी. कित्याक पवित्र नाय. पवित्र आसल्यार तो होली फॅमिली जाता, पवित्र गोराबो जाता. सायबीण मायज भाशेन इजी एग्जाम्पल सारको. तुमी सायबीण मायज पांय पडटाय, डेली तेर्स कोताय, पूण पवित्र गोराबो कोनाय. ऐसो तेर्स मातये मारया म्हणून सांगिल्लें तुमकां, उज्या घाल्या म्हणून सांगिलां, डस्टबिना मारया म्हणून सांगिलां. डायरेक्ट सांगो तुमकां. येसोल्या तेर्स रोजारां मिस देखून डस्टबिना मारया म्हणून सांगिल्लें तुमकां. येसोली तुमी पातकां आसता गेले कांय फायदो ना. जेजून सारकें उगोत सांगिल्लें तुमकां, हांव उगोत सांगोता. हे भेटोवनी ना बाग तुका म्हळ्यार कितें तूं येयल जाल्यार देखून तुका कांय फायदो ना तितून. अती वायट म्हाजी तुका हेजे भाशेन सदां सांगो तुमकां हांव. जुदास गोळ्यार मेलो. जेजू बारबो निमाण जेवण मिस केलो तेणें. मिसार कुमन्या गेलो, गोळ्यार मेलो वचून. असो होय मनीस 38 वर्सां दूख सोंसता तो वचो आपल्या गेलें कितें पॅरलायज. एक मनीस जो पॅरलायज जाला ताका खबर आहा आपण कितें भोगीत तो. तें तुमकां चोयतल्यांक आयकतल्यांक तितूलें कोण ना. तेजें येयलो म्हणटकीच तें कळटें कितें जालें तें. केसो त्रास जाताय, टॉयलेटां वचपाक केसो त्रास जाताय, जेवपाक केसो त्रास जाताय, उठपा आड पडपा, बसपा, च्या पिवपा, कितें करपाक एक चांट देखून मारपाक केसो त्रास जाताय ते ताका खबर आहाय. आनी तेणें तें मागोन घेयलां. जो पवित्र मनीस आहा ताका आर जायना, एटॅक येयना, पॅरलायज जायना, डायबेटीक जायना, कोलेस्ट्रॉल जायना, तें सगळें वायट मनशान जाता. आनी जिवीत न्हवसोर तें बरें जाता, तें तुका सोडून तेजें हिलींग म्हणटा तें एकूच. पिल्ल म्हणटाय तें तुमकां सांगिल्लें. आनी हें हिलींग म्हणटाय तें एकूच पवित्र जावपा जिवीत. आनी ताका हिलींग ना केसल्या दुयेंसाक, तुगे कसले अडचणीक, आनी तुगेले केसले वावराक आनी कांय उपाय ना. एकूच तुमकां लोक हिंगे तें गुणायन इतलें केल्यार पुरो, रितिराकू गेल्यार पुरो, मिसाकू गेल्यार पुरो, नोयना गेल्यार पुरो, सांतां बोलेर गेल्यार पुरो, सायबीण मायचे बोले गेल्यार पुरो. हे तुमकां गुणायन तुमी तेरो म्हळ्यार मोन वयतलीं. आनी कितें करून वतलीं, सुण्या भाशेन जिवीत जायन तेश करून वतलीं तुमी हडवड्यान. त्रासांनी कश्टांनी जिवाचें निसंटन जातलें. तूं एक मनीस आसलो ताचे पिडेक 38 वर्सां जालीं, 38 इयर्स तो हे पॅरलायजान आसलोलो. आनी हूंय भायर तुमी जाणा ह्या गांवांत केसो थंडी ती. आतां ह्या दिसांनी 4 डिग्री 2 डिग्री दिसाचें 5 जातालें. आनी रातीचें मायनस आसलोलें एक 2 दीस.
झिरो सकयल आहलें मातशें -2 तेशें कोन्न हितूली थोडी पोटा हिंगा UK आनी ते बाडे अशें करून हितू 38 वर्सां ताणें भायर थिंगा तोडये कोडे काडली आपण बोर जातो कामो पूण हितूली वर्सां ताका थिंगा पांय घालपा ते थोडी पयलीं फर्स्ट देंवपा मेळ्ळो ना तुमी जाणाय आसतलीं कितू हितू दारोट आहले तेजो 5 की दारोट आहले तेका आनी हितू दारोटाक लोक रावतात आनी दिसान दीस लोक वाडोता दिसान दीस लोकांचे दुयेंस येयत आसतायत आनीक तेका वचो मेळ्ळो ना हितू वर्सां 38 इयर्स जालीं आतां कितें जाता जेजू तेका म्हणटा तूं बरो जावंक सोदताय जेजू तुका विचारता तुका आज बरो जावपाचो आनी आतां सांगेल तुमकां बरो जावपाचो उपाय एकूच पवित्र आनी दुसरो आन्सर ना तूं देवाको शीण कर नाकान हुरीस काड म्हण तुका नाक्षी जोर म्हणला जमनीर तकली देखून मार म्हूण सांगेल तुका देवा देवा हुरसांको वचोन वा हुंय वचोन तुमी हुंय वयताय ती सगळ्या हुरसां नांव घेवन सांगलें तुमकां तूं पवित्र हुरीस म्हणटाय तो हुरीस पवित्र तुमगे जिवीत पयलीं पवित्र करयाय तो मातये हुरीस म्हूण सांगेल तुमकां पवित्र आहा तो देव आनी देवाको तो तुगे मागणे पावता ते हुरसा बले वचोन पावना तुवें जिवीत पवित्र केल्यार तुगे देवाको मागणे पावता तो बेत्याचो मातयेचो शिमटाचो तुमी व्हडलो हुरीस कोन्न व्हडलो बांदून आतां इगोज बिगोज केल्या ते हाटल्या न्हू तें कित्याक पावना तें फकत मंदीर देवाचें मंदीर जाण एकल्यागे जिवीत जाण एकल्यागे जिवीत म्हळ्यार देवाचें मंदीर जाण एकल्यागे कूड युअर बॉडी इज द टेंपल ऑफ गॉड म्हूण सांगिलां बायबलाचें आहा तुमी ते हातराचे बेत्याच्या मातयेच्या मंदिराक वचोन न्हू तूं मागताय ते तुमगेलें एक पयशा देखून शिरी पोणा तेका लागून जेजून सांगिलां तुमकां हे भेटोवनी बाग ना हे मंदिरां हातरां मंदिरां तुमी पातकान येताय तुमकां बाग ना हें मंदीर फकत हातरांचें तुमी फकत पवित्र जायन आयत पवित्र जायन जाल्यार तुका मंदिरांतू न्ही तुका घराको देखून तुगे काम जाता टाटाचको आनी हे इगोजे पड कायदे आहाय ते माते पवित्र जाता ते सोडनाकायत तेदो मिसा गेल्या त्या मिसा फूल वालोर आहा तुका तेदो ती तूं जेजूची कूड आनी रगत तेदो पित तूं सारकें जिवें पवित्र जायन मिसा वयतरीत ना जाल्यार पातकां आसतना मिसा गेल जाल्यार तुका कांय फायद ना सोडया तें पुरो आनी अशें करून एक 38 वर्सां जालीं तुमगे तो दुयेंसा 3, 4, 5, 2, 3 वर्सां जालें जाल्यार पुरो आयज सान तुजें तें दुयेंस सारकें तुका दुयेंस सोडून वयतलें तुका तेच्या हाडल्यार नाचो नाका सारको पवित्र जाव लोकांक हुस्क घेत फोन करून लोकांक विचारायत आनी लोकांक बरें करपा लागायत मुगे सगळे व्हिडिओचे हांवें इजिली सांगलां कितें करून बरें करपा तें तुमकां तो जायना भिरांत जाता पयलीं म्हाका फोन कराय आनी ती दुपावना ना तुमगे जिवीत काबार खोटा तुमचें खोटा उलयत न्ही हालीं कंटिन्यू करचें थँक्यू होली स्पिरीट आमेन आतां रोजार करया बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन जेजूच्या नांवान बापाय मागणें कोत्ता तुका जॅकलिनाचे फॅमिलीक तेवदोमिराचे फॅमिलीक कोलेताचे फॅमिलीक जॉन्सीचे फॅमिलीक सुकराचे फॅमिलीक जेसीचे फॅमिलीक हेनरीचे फॅमिलीक मोरियानाचे फॅमिलीक जिपोटाचे फॅमिलीक जोकींचे फॅमिलीक क्रिसाचे फॅमिलीक सगल्यांक तांगा तूं बरे भाशेन दवर सांबाळून दवर दुयेंसां तांची बरी कर पेस्त पिडा बरी करून निवार आनीक बरे भलायकेन तांकां दवर कोवीड पिडा तांचे सुरशिल्ली पयस दवर तांच्या सगळ्या कामाचेर आशिर्वाद घाल तांची कामां राखोवन दवर आनीक तांकां
तांचे पगार वाडोय आनीक तांचो पोस्ट वाडोय. तांकां सगल्यांक भुरग्यांक शिकपाक बरी मोद दी. जाण एकल्या सगल्यांक एक एकल्या मनशाक तांची पातकां तूं दाखोवन दी. कारण ती पातकां वळखोन आपलें जिवीत न्हवसोरून पवित्र जावंक तांकां बळ करपा आदार दी. तांची सगलीं दुयेंसां तूं निवार. आनीक तुज्या आंज बुडव्यांक तांच्या राखणेक दवर आनीक तांकां सगल्या विघ्नांतलीं तूं निवार आनीक सांबाळून दवर. आनीक तांच्या काळजांत हुस्को घाल दुसऱ्याचो मोग करपाक आनी सगल्यांक भोगसून पवित्र जावंक सगल्यांच्या गरजांक ती पावोन तांच्यो गरजो तांचे प्रश्न मेकळे करून आनीक तांकां दाखोवन कशे परीन ते मेकळे जाता ते कशे भाशेन तांच्यान तितली मेकळी जावन सुटावी जावन खुशाल बरीत लांब जिवीत जिवन स्वर्गार वचपाक केशे भाशेन जाता तें तांकां तूं शिकोवपाक तांकां कृपेन भर. ह्या मागणें कोत्ता बापा, सर्गीच्या बापा, तुज्या पुताच्या जेजूच्या नांवान. आमेन.